नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर अभिप्राय ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. समाजान अश्यो खुबश्यो क्रूर प्रथा आशिल्ल्यो ज्यो आज बंद जाल्यात, पण अश्यो कांय प्रथा आसा ज्यो आजुनी बंद जावपाची वाट पळयतात. हातून विधवा बायलेची विटंबना हो एक मुखेल प्रश्न आसा. परंपरेच्या नांवाचेर विधवा बायलेची खूब विटंबना जातात. तिजो मंगळसूत्र काडून घेतात, सिंदूर पुसतात, तिची कांकणां फोडटात, अशे खुबशे विटंबना बायले बरोबर करतात. हालींच एक इतिहासीक असो बदल जाल्लो आसा आनी तो बदल घडला कोल्हापूरच्या हेरवाड ह्या गांवांत. हांगासर ही सगळी प्रथा बंद केल्या आनी ह्या अशाच कायद्याची गोंयांत गरज आसा की ना हाजेर चर्चा करपाक आमच्या बरोबर आसा आमचे आयची दोन मानेस्त. आमची पयली मानेस्त आसा प्रशांती तळपणकर, जी DMC कॉलेजीन सहयोगी प्राध्यापक आसा. तशीच एक उत्कृश्ट अशी कलाकार, एक बरी लेखिका आनी सोशल एक्टिविस्ट. तशीच आमची दुसरी मानेस्त आसा नमन सावंत धावस्कर, जी PWDन एसिस्टंट केमिस्ट आसा. तशेंच एक लेखिका जी बायलांच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर बरयता. आमचे दोनी मानेस्तांक आमच्या आयच्या कार्यावळीन येवकार. पुर्विल्ल्या काळार जेन्ना मातृसत्ताक समाज आशिल्लो, पण जेन्ना हळू काळ बदललो तेन्ना आमी पळोवपाक लागली की बायलांचेर चड निर्बंध येवपाक लागले. सो तुमकां कित्याक दिसता ही उत्क्रांती कशी आयली कशी आनी कित्या खातीर? बायलेचे राज्य असलेले मातृसत्ताक पद्धत ही खूप जुन्या काळान. आता फाटली कितल्योश्योच पिळग्यो पितृसत्ताक पद्धत चालू आसा. जेन्ना कुटुंब म्हणून तयार जाली, वेवस्था तयार जाली कुटुंब, तेन्ना हांव, म्हाजें घर, म्हाजी प्रॉपर्टी हें सगळें येयलें. आनी तेन्नाच्यान मागीर त्या कुटुंबाचेर वचक तयार करपाक लागून एक पितृसत्ताक पद्धती हळू ती तयार जाली. पूण हितूंतल्यान जालें कितें की अर्दे लोकसंख्या म्हणजे जी बायल आसा अर्द्या लोकसंख्येच्या पटान ती फाटल्यान उरपाक लागली आनी तिका फाटल्यान दवरपा खातीर वेगवेगळ्यो प्रथा समाजांत सुरू जाल्यो. परंपरेच्या नांवान, प्रथेच्या नांवान, धर्माच्या नांवान, देवाच्या नांवान जावं भयाच्या नांवान. आनी भंय हो हें मुख्य कारण दिसता की अश्यो प्रथा तयार जाल्यो जावं त्यो कोणी मोडपाक वचोंक ना. पूण हो भंय मुद्दाम परंपरेन मानसिकता तशीच तयार केली लोकांची, दादल्यांची बायलांची दोनी हे प्रॉडक्ट आसात ह्याच समाज वेवस्थेचे जे तशाच मानसिकतेन विचार करतात. आनी ताका लागून हळू पितृसत्ताक पद्दती सामकी हांगासर स्ट्रॉंग जायत गेली. आनी बायलेचेर वेगवेगळ्या हेतून म्हणजे सती प्रथा आसूं की ल्हान वयाचेर लग्न करून मागीर घोव मेलो जाल्यार केश वपन करप म्हणजे तासप केंस आनी तिका बोडकी करून दवरप, जावं पुनर्विवाह करप ना, शिक्षणाची दारां बंद करून दवरप, ह्या सारकिल्ल्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे चालीरिती तयार जायत गेल्यो. पूण हे बदल जातात ना अशें न्हू, हळू बदल जाता. म्हणून तर हेरवाड तालुक्यांतल्या पंचायतीन आयज तसो ठराव घेतलो की अशी आमी जागृती करुया आनी आयज पासून हें बंद करुया, डिस्क्रिमिनेशन तर बंद करुया. आनी विधवा प्रथा जी आसा, विधवेची विटंबना जी आसा ती ह्यान फुडें आमच्या गांवांत तरी करपाची ना. त्याच्या फुडें वचून खूब आनंदाचो बरो हें म्हणजे महाराष्ट्र शासनान त्या ल्हानशा ठरावाची पूण दखल घेतली आनी ते सोशल मिडियाक लागून सगळ्या मेरेन पावलें. आनी महाराष्ट्र राज्य शासनान दखल घेवन सांगलें की हो आमी आतां सामकेंच पळयतलीं की बाकीच्योय पंचायती अशे ठराव घेतले आनी आमी असो कायदो करपाच्या वाटेन पावल उखलतलीं म्हणून. म्हणजे खंयच्याय प्रथेक जेन्ना कायद्याचो पाठबळ मेळटा तेन्ना तें आनीक बरें फुडें वचपाक मदत जाता. एक्चुली ह्या प्रश्ना कडेन पळयतना आमी कशें पळोवपाचें, तुवें म्हळें की सुरवातेक पुर्वीच्या काळ म्हणजे सामके पयलींच्या काळान मातृसत्ताक आशिल्ली. मागीर तिका कितें सांगलें की तुका भुरगीं आसा, तुवें भुरग्यांचो सांबाळ करूंक जाय, तुवें जेवण करूंक जाय, अशें करून तिका थंय दवरलें. कारण मातृसत्ताकाच्या वेळार ज्या पद्दतीची बायल आशिल्ली म्हणजे ती सामकी सबळ आशिल्ली. ती दादल्याचेर दादागिरी करताली. तुम्ही जर पयलींची पुस्तकां जर वाचत जाल्यार कळटलें. सो तांकां खंय तरी बायलांक कुशीन काडपाक जाय आशिल्लें. आनी तें हळू कितें जालें, जर तर तूं विचार करना आनी तुका जर दुसरो कोणी कितें सांगता आनी जर तुजें चड म्हणजे अशें स्तुती करत रावता. आतां बायलांच्या बाबतीन कितें सांगता की तूं बरें रांदपी, तूं सगळें घर बरें सांबाळटा, तूं भुरगीं बरीं सांबाळटा, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाचे उद्धारी, असले वेगळ्यो ज्यो गजाली आसा. आनी बायलेक इतलें भुल्लुसून दवरला की तूं सामकी सुपर वुमन म्हणून. तिका म्हणजे ती विसरल्या की ती मनीस म्हणून.
मनीस जो आसता ताका एक वेगळ्या तरेचो तांक आसता, एक कॅपेबिलिटी आसता, कॅपॅसिटी आसता. ती आपली कॅपेबिलिटी आनी कॅपॅसिटीच्या वयर काम करता. आनी म्हणजे आनी तिच्या लक्षानच येवंक ना बायलेच्या, म्हाका दिसता की आपूण एक मनीस. दुसरे बायलेक पळयतना आमी भोगवस्तू म्हणून पळयता. त्या खातीर तो सगळो शृंगार, म्हणजे तिणें ते भांगरां घालपाची, कुकूम लावपाचो, फुलां माळपाची. पूण हें सगळें करतना सुद्दां तिणें तें आपल्या अस्तित्वाचें म्हणून न्ही, तर तें म्हजो घोव आसतलो, त्या घोवा खातीर हांवें हो सगळो सांज शृंगार करप, म्हणजे ताज्या खातीर आपल्यान नटप, ताज्या खातीर आपूण एक भोगवस्तू म्हणून नटप. आनी त्या खातीर जेन्ना घोव जर मरता जाल्यार मागीर तिका ते सगळे बोडके करप. बोडके म्हणजे आतां केस कट करनात, पण सगळो शृंगार काडप, आनी तो इतल्या विकृत तरेन काडटात. ही जेन्ना बातमी आयली आनी हातून समाज माध्यमान ती बातमी पसरपाक लागली, लोक वाचपाक लागले, कितलेशेच लोकांनी विचारलें हें कितें, आमच्या गोंयान अशें जाता, आमच्या गोंयान सामकें म्हणजे कशें आमी सामकी मॉडर्न, असल्यो गजाली जायना म्हणून. म्हाका एक तुमकां उदाहरण दिवपाक जाय. म्हजी मैत्रीण आसा संगीता नायक म्हणून, ताणें एक स्टोरी बरयली आनी ताजें मागीर फिल्म केलें. BG म्हणून एक डायरेक्टर आसा, ताणें तें फिल्म केलें. आनी तें फिल्म कशें आसा की एक बायल स्वप्न येता आनी तिच्या स्वप्नान तिका दिसता की आपलो घोव मेला आनी सगळ्यो बायलो येतात आनी त्यो बायलो तिजो तो शृंगार सगळो काडटा. अशें तें फिल्म आसा. जेन्ना शुटींग करपाची आसली तेन्ना संगीताच्याच घरा केलें आनी संगीता सामकें भितालें, हो असो नाजूक विशय आसा, आमी कोणाक हाडटले, आमकां जे कोण एक्टर्स जाय आसल्यो, बायलो एक्टर्स, त्यो पावल्योच ना, म्हणजे कोण येवकच ना. सो हांवें संगीताक कितें म्हटलें, आमी म्हटलें शेजारच्यो तुज्यो ज्यो बायलो आसा न्ही तुमच्या वाड्यार, तांकां वचून विचारुया. आनी तातूंतल्यो खुबश्यो बायलो विधवा आसल्यो, त्यो आयल्यो. तांकां हांवें सांगलें, एक्सप्लेन केलें, आमी हें कित्याक खातीर करता. आमी म्हटलें अशें बायलांच्यो विटंबना जातात आनी हें थांबपाक जाय, कारण आतां जग बदल्लां. सो ताणें म्हटलें हां आनी कितें, आनी शॉट सुरू जालो आनी आमकां दिसलें आतां आमकां एक्टींग करची, म्हणजे दाखोवची पडटली. शॉट सारको स्मूथली म्हणटा तसो जालो. शॉट सोंपलो आनी आमी तिका त्या सगळ्या बायलांक पळयल्या जाल्यार ती खरी रडटाली. आनी ती रडून ताणें आमकां सांगलें की हें आमकां भोगलां. मागीर आमचें असो हें आशिल्लो, जो प्रोड्युसर आशिल्ले, ताज्या मनान आशिल्लें की हो सिनेमा, धाकटो सिनेमा तो घेवन गांवांनी वचचें, गांवांत लोकां मदीं दाखोवचें, मागीर ताजेर चर्चा करची. पण मागीर खूब जाणांनी तांकां सांगलें की ना, अशें करूं नाका तुमी, तशें केलें जाल्यार एकाद्रे तुमकां प्रॉब्लम जायत, लोक तुमचे विरोधान वचत. सो मागीर तें तशेंच उरलें. पण तुम्ही जेन्ना म्हणटात पळय गोंयान अशें मॉडर्न आसा म्हणटात अजुनी, हय. तर गोंयानूय अशे इन्सिडंट जाल्यात किंवा गोंयानूय अजुनी ही प्रथा चालू आसा? कित्याक तुमी खुबशे वाठारांनी भोंवता. तुम्ही आतांच म्हणलें की तुमी हो सिनेमा घेवन वेगवेगळ्या वाठारांनी वचपाक सोदताली, पण कांय कारणां खातीर तुमी वचूंक पावली ना. पण अशा वेळाचेर तुमी जेन्ना म्हणटात की गोंयान मॉडर्नायज गोंय आमचें, पण अश्यो इन्सिडंट्स तुमचे कडेन येतात, खुबश्यो बायलो तुमचे कडेन मन उक्तें करता आसतली, जांकां घोव ना, जी सगळे हितूंतल्यान गेला. सो तुमकां अशें कांय अनुभव आयला? कितें जालें की हें हांव तरणाटे चले आनी चलयो आसता पळय, तांकां हांव हें पिक्चर दाखयतां. खूब वेळा म्हाका असो चान्स मेळटा न्ही, केन्ना वर्गान दाखयता, केन्ना आमकां एक्सटेंशन एक्टिविटी म्हणून दाखोवंक मेळटा. सो जेन्ना दाखयता तेन्ना ताजेर चर्चा जाता, कोण भुरग्यां रडटा, थोडी म्हणटा हें अशें कांय ना, आनी ओके इतलें. एकदां कितें जालें, 3 वर्सां पयलींची खबर, आमी चवथीक घरा गेल्लीं काणकोण. म्हाका एकट्याचो फोन आयलो, म्हणजे एकटे वळखीचे जाणें तें पिक्चर पळयल्लें. ते म्हणपाक लागले की टिचर म्हणपाक लागले की माय फादर इज डॅड. हांव म्हटलें हार्टफेल्ट सिंपथी. हांव म्हटलें केन्ना गो? आज सकाळीं म्हणपाक लागलें. म्हाका मातशें विचित्र दिसलें म्हाका. आनी ताका बापूय गेला हाजें कांय हें नासलें. ते म्हणपाक ते सगळीं म्हणपाक लागले आतां मम्मीक त्रास करतली, मम्मीची ती कांकणां काडटली, मागीर ताजें मंगळसूत्र ओडटलें, आपल्याक तें पळय, म्हाका तें मम्मीक केल्लें नाका, आनी रडपाक लागलें. हांव म्हटलें इतलें हें कर. मागीर ताका हांवें थातारलो, पण तूं कशी करून हांगा यो. आतां हांव काणकोण आसलें आनी ताजो जो जागो आसलो थंय पावपाक म्हाका 3 वरां लागपाचीं, आनी 11 तें मरण आसलें. हांवें मागीर म्हजे बाकीचे कोणी वळखीचे आसा जी ह्या
अशी वता मुखार तांकां फोन केलो कोणच, कारण ते चवथीचो दीस न्ही, कोणच तयार ना. मागीर हांवें ताकाच सांगलें तूं म्हटलें एक काम कर, तुजे जे कोण काका आसा वा व्हडले घरांतले लोक आसा तांकां सांग, पळोवया म्हटलें. मागीर ते गेले आनी काकांक सांगलें मम्माचें तें अशें काडपाचें बी करूं नाका. ताणें सांगलें ओके आमी काडनात, तिका काडून आमचे कडेन दिवं दी, आमी त्या सायडीक दवरता म्हणून. आनी म्हाका अशें दिसलें की आमी जो प्रयत्न केल्लो हे असलो सिनेमा करून ताजें खंय तरी फळ आयलें. आनी अशें खूब कडेन जाता, आमी खूब कडेन जेन्ना वता, हांव म्हजी मैत्रीण रत्नमाला दिवकर, अन्वेषा सिंगबाळ, आमी जेन्ना वता आनी अशें जर आसता आमी पयलींच वचून घरान सांगतात की अशें करूं नाकात हां, कारण आतां ही प्रथा क्रूर आसा. आनी तातूंत एक गजाल मजेची म्हाका दिसली, ती म्हणजे जे दादले आसा, यंग भुरगे तरणाटे आसा ते आसा जावं मध्यम वयाचे आसा, ते सांगतात की मॅडम आमकां ही पद्दत अजिबात आवडना, पूण आमी कितें तोंड उगडलें जाल्यार आमकां कोणीय कितें म्हणत, तुमी संस्कृतीचें राखण करना म्हणत, अशें म्हणून आमकां ओगी रावचें पडटा, आमकां ही पद्दत अजिबात आवडना. सो एटलिस्ट गोंयान जागा जी आसा ती सुपीक आसा की ही असली जी प्रथा आसा ती प्रथा बदलूंक जाय. हीच न्ही, आनीक वेगळ्यो वेगळ्यो प्रथा आसा. आमी खूब वेळा, हांव आनी नमन खूब वेळा ह्यो गजाली उलयतात ना नमन? सारकें. आनी म्हाज्या कडेन एक केस अशी आसली की आमी एका गांवान आसली आनी एका गांवांतलें चेडूं दुसरे कडेन लग्न करून गेलें आनी जालें कितें की त्या चेडवाचो घोव भायर पडलो आनी मागीर तेंच्या कडेन तशें सालसेतान तेंच्या कडेन तशी प्रथा कांय नासली. मागीर म्हणटकीर ते मडें हाडलें भायर आनी अवेळी गेलो तेजो घोव, एक्सिडंट जालो आनी अवेळी गेलो. भुरगे ल्हान आसले, म्हणजे तेका भुरगीं ल्हान आसलीं आनी तेजें वय व्हडलेंशें नासलें. मागीर जालें कितें की तेका हाडात भायर अशें हें जालें. मागीर ते म्हणपाक लागले आमच्या हेवटेन तशें हाडिनात भायर बीन ह्या टायमार नाका अशें म्हणून आमी व्हरता अशें म्हणून. म्हटल्यार तेच्या आवय घराच्यान जे लोक गेल्ले दादले ते कशेंच आयकना जाले. ते म्हणपाक लागले ना ना ह्या आमच्या परंपरेन बसना, तिका हाडपाकूच जाय, ते करपाकूच जाय, ते सगळें करपाकूच जाय अशें म्हणून. आनी हे म्हणजे हो विरुद्ध अनुभव म्हाका कळ्ळो अशें जालें म्हणून. आनी आयकनाच जालें म्हणटकीर मागीर तेका हाडलें थंय आनी ती सगळी विटंबना केली आनी मागीर ते परत घरान गेले. आनी हो एक हें म्हणजे ज्या जाग्यार ना थंय सुद्दां कोण तरी दादागिरी करता आनी हें करता, म्हणजे त्या टायमार वेगळो विचार मांडपी कोण तरी थंय जायो पडटा. ते चेडूं घट रावलें म्हणून तेच्या आईक तशें भोगोंक ना. तशेंच हांव खूब कडेन जर तूं मरण काळ म्हणटा आनी कोण येयना फुडें उलोवपाक, पूण म्हाका दिसता खरें तर तोच वेळ आसता जेन्ना आमी तोंड उगडपाक जाय. आनी एकट्यान उलयलें न्हू जाल्यार कोण तरी तेका बॅकअप करपाक, सपोर्ट करपाक कोण तरी घरांतली बायल आसपाक जाय. हेचें कारण हांव सांगता. दीसभर रातभर आपलें आख्खें जिवीत भर बायल सगळ्यां खातीर वावुरता, सगळ्यांच्या वांगडा रावता ती, कोण बरो ना कितें जालें तेच्या वांगडा रावता. पूण अशा काळार जेन्ना तिचो अर्दो कुडको मेल्लेलो आसता, तिका गरज आसता वांगडाची, तेन्ना घरांतलो एक मनीस सुद्दां तिच्या बरोबर रावपाक तयार जायना. आनी ही खरी वेळ आसता की तिका वांगडा रावपाक जाय, कोणी तरी तो विरुद्ध विचार मांडपाची गरज आसा. आज समाजाक वेगळ्या विचारांची गरज आसा, एक वेगळो बदल घडोवन हाडपाची गरज आसा. आमच्या आयच्या मानेस्तां बरोबर आमची आयची भासाभास अशीच चालू उरतली, पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत तुमचे परत एक फावट येवकार. आनी आमी पळयतात आजची कार्यावळ अभिप्राय आनी आमच्या बरोबर आमचे मानेस्त आसा. आमी जेन्ना पळयतात की एका घरान कोण मरता, खंयच्या बायलेचो घोव मरता, तो मेल्लो मनीस मरून वता, पण तेच्या उपरांत तिजे जे हाल जाता ते खूब सोंसपाची तिका गरज आसता आनी तिका एक खंय तरी पाठिंबो जाय आसता जो कोण दिना तिका. पण अशा वेळाचेर तुमी कितें सांगतले हेच्या बद्दल? सारकें म्हटलें तुवें सारिका. मेल्लो मनीस एकदांच मरता आनी फाटल्यान विधवा जावन उरलेली बायल सदांच मरत आसता, जावं तिका समाज सदांच मारीत आसता. खंयी बीन ती गेली जाल्यार तिका झट्ट करून ती स्वता जावनूय फुडें सरना, जावं तिका ते फुडें कितें करपाक दिनात समाज.
खंय देवकार्य आसूं कसलें जावं हळदी कुंकवाक सुद्दां आपयनात. सादें आतां लग्नांचो सिजन आसा म्हणून सांगता, ज्या दादल्याची बायल ना आनी ताका चेडवाचें कन्यादान करपाक जाय जावं चेड्याचें यजमानपण करपाक जाय जाल्यार तो आपले सुपारी बांदता कनवटेक आनी बसता यजमानपणाक. आनी जी बायल आसा जी आयुश्यभर म्हणजे ती ल्हान आसतना जर घोव मेला जाल्यार ती भुरग्यांक हेजें काम कर तेजें काम कर अशें कर तशें कर करून त्रास काडून त्या चेड्याक जावं चेडवाक व्हडलो करता आनी मागीर त्या पाठार कोण तरी दुसरो येवन बसता. सादें पत्रिकेचेर सुद्दां तिचें नांव घालतात काय ना हो मोठो प्रश्न आसा. म्हणजे आमच्या बायलांची किंमत ही फक्त त्या कनवटेक बांदलेल्या सुपारी इतलीच काय कितें, हो एक आयज मोठो प्रश्न आसा हांगासर. आनी हेंच न्हू यजमानपण देवकार्याकूच न्हू, केन्नाय बीन दुसरो मनीस आसता तो बी तिका तशीच वागणूक दिता. केन्नाय चट्ट करून हात फाटल्यान घेवप कपलाक लायता सगळ्यांचे जाल्यार, जावं आनी खंय सामाजीक कामान तिका म्हणजे सामाजीक किंवा सांस्कृतीक कामान तिका फाटीं दवरप, जावं ती आपूण जावन वचना म्हणजे तिची मानसिकता त्या समाजांतल्यान तयार जाल्या म्हणटकूच हें आसत. पूण ह्यो सगळ्यो हें आसा म्हणजे परत परत तिका जाणीव करून दिवप की तूं विधवा जाल्या म्हणजे आपलें अस्तित्वच ती त्या घोवा बरोबर सोंपयता काय कितें. हरशीं आमी समाज म्हणून त्या बायलेक अमक्याची बायल अमक्याची आवय अमकी अशीच म्हणून वळखता जावं अमकी. म्हणजे हें प्रतिश्ठा म्हणून आसता पळय न्हू ती व्यक्ती सापेक्ष जाल्या हांगासर बायलेची. तिच्या कर्तृत्वाचेर श्रम प्रतिश्ठेचेर जावं तिच्या कर्तृत्वाचेर प्रतिश्ठा दिवपाची हें समाजान रूढ ना. तेजो तो अमक्याची बायल आनी तो मेलो ती आतां विधवा ही एकूच वळख तिची उरता काय कितें असो हें आसा. आनी कितलेशेच भेद आसा जे प्रशांतीबाय सांगतले. खूब वेळा दादले जे असतात जे बेगीन मरतात ते एक तर सोरो पिवन तांचे लिवर फुटून गोंयान खूब वेळा जाता. तो केन्ना काम करना अशेय बी लोक असतात, म्हणजे अशेय दादले मरतात, सगळेच न्ही पण थोडे तरी मरता. पण आनी ही बायल जी आसा स्वता ती कश्ट करून आपल्या भुरग्यांक वयर काडटा, पूण तरी तिका आमी समाज म्हणून मान दिना. कित्याक तर तिजो घोव ना. म्हणजे इतले वायट परिस्थिती की विधवेचें तोंड खंय सकाळीं पळोवंक जायना तें पळयत जाल्यार अपशकून अशा पद्दतीन म्हणजे. आनी तिका खंय तरी आमी न्ही अशें म्हणजे तिका कांयच वालोर ना, शुन्य वालोर असो आमी तिका करून सोडटात. सो सारिकान जशें म्हटलें की हांगाय बी गोंयान कायदो येवपाची गरज आसा काय कितें. हय, म्हाका दिसता की 3 थरांचेर ह्यो गजाली जावंक जाय. एक गजाल म्हणजे सरकारान कायदो काडूंक जाय जातून फक्त विधवेची विटंबना जी जाता म्हणजे घोव मरता तेन्ना तीच न्ही तर विधवा जातकच तिका स्वताक जर दिसलें की आपल्यान मंगळसूत्र घालचें, कपलाक तिकली लावची वा फुलां माळची, रंगीत कपडे घालचे, तिका तिजो अधिकार दिवचो. आमी सांगचें न्ही. तिका जर दिसता की आपल्याक नाका हें सगळें तो तिजो म्हणजे तिच्या मनाचें. ओके, हो एक कायदो आसूंक जाय. दुसरें तिजे घोव मरतकच विटंबना जावपाक जायना. तिसरी गजाल हें फक्त दादल्यां खातीर बायलां खातीरच न्ही दादल्यां खातीरय आमच्या समाजान कशें आसा की बायल मेली काय तिका सरणाचेर जेन्ना दवरतात तेन्ना तिचे कपडे काडटात. ही एक सामकी हिनांतली हीन गजाल. कित्याक हांव म्हणजे बायलांक एक्चुली स्मशानभुमीन धाडनात. हांव एक नातलगाच्या मरणाक गेल्लें आनी हांवें पळयलें की अशे थोडे रावतात, तुमकां कोणाक खरें दिसचें ना पण अशे रावतात की चला रे शास्त्र करा म्हणजे तिचे कपडे काडा. मागीर हांवें मोठ्यान आवाज करून भटजीक सांगलें की तसलें शास्त्र नाका हां म्हणून. आनी मागीर ताणें केलें ना. खुबश्यो पंचायती आसा गोंयान जाणें ही जी हें आसा प्रथा जे कपडे काडून बायलांचे वा दादल्यांचे सरण जाळपाची ती बंद केल्यार ती बंद जावपाक जाय. ह्यो गजाली सरकारी पातळीचेर जावपाक जाय. त्याच बरोबर समाजांतले जे वेगळे वेगळे लोक आसा, सामाजीक कार्यकर्ते आसा, तरणाटे आसा, त्या सगळ्यांनी मुखार येवन चळवळ तयार करूंक जाय. कारण कशें आसा समजा जर तुका सान्नां करूंक जाय जाल्यार दोनीय वटेन आमी हें करतात उजळ घालतात कसो सकयल्यान आनी वयल्यान सो सारकी ती भाजून येता. तशें सामाजीक चळवळूय जाय, सरकाराच्या पातळेचेरूय जाय आनी खुद्द जी बायल आसा म्हणजे आमची जी भुरग्यां शाळेन वतात त्या भुरग्यांनी तेन्नाच्यान त्या भुरग्यां मदीं चले भुरग्यां मदीं घालपाक जाय की तुजो वालोर तूं कितें आसा ताजे वेल्यान
तुजो वालोर तूं काळें गोरें बरें दिसना मोठें बारीक अमक्या जातीचें हाजे वयल्यान चलना. तुका अमकें येता अमकें येना हाजे वयल्यान ना. तुजो बापूय कोण भाव कोण घोव कोण हाजे वयल्यानूय तुजो वालोर जायना. तुजो वालोर तूं कशें आसा आनी स्वता खातीर झगडपाची गरज आसा. आमचें खूब अशें आसता न्ही की आमी स्वता कडेन आपल्या नदरेन पळयना, समाजाच्या नदरेन पळयतात. म्हणजे समाज आमचे कडेन कसो पळयतलो. समजा म्हाका फुलां म्हज्या शेजराक एक व्यक्ती रावताली, तिका फुलांचो इतलो सोस. ती म्हणटाली ना म्हाका फुलां आवडटा पण हो ना न्ही गो हांव ल्हान आसतनाच गेलो मागीर आमी तिका सगळ्यांनी तिच्या सुनेन सगळ्यांनी आमी सांगलें कांय ना तूं घाल गे म्हणून. आता आमी फुलाचे उलयतात किंवा आमी तिकलेचे उलयता, पण हे आमी लग्न जावच्या पयलींच करता न्ही. अशें ना की आमकां घोवा कडल्यान मेळटा अशें म्हाकाय ना. अशें दिसता अशें कित्याक की घोव मेल्या उपरांत जर कोणी फुलां माळी बरे कपडे घातले जाल्यार रोकडीच लोक न्हू तेच्या कॅरेक्टराचेर वयता. सारकें. म्हणजे हिका कितें तरी रंग करपाक जाय म्हणून ही अशी करता. तिका दिसता बाबा आपल्याक न्हेसचें अशें म्हणना. हरशीं वळखता आमी तेची बायल अशें म्हणून म्हटलें. आनी पयलीं पासून टिकली लायता फुलां घालता सगळें करता. पूण विधवा बायलेन केलें काय सरळ सरळ तिच्या कॅरेक्टराचेर हें करप. पण म्हणजे हे सगळें आमी जेन्ना पळयतात हे फक्त बायलांचेरूच सगळे निर्बंध आसता, पण खंयच्या दादल्याची जेन्ना बायल मरता तेन्ना ताका हे कांयच आसना. हे कित्या खातीर? आमी मनीस म्हणून पळोवया दोगांयकूय दादल्यांक आनी बायलांक. प्रशांती बायन जशें म्हटलें की कपडे बायलांचे काडपाचे ना, हांव म्हणटा दादल्यांचे आनी बायलांचे दोगांयचे काडपाचे ना. जशी विटंबना विधवेची करूंक जायना तशी विधुराची बी करूंक जायना. आनी जेचें तेचें मत तिका स्वताक आसचें की तिणें कितें घालचें कितें घालचें न्हू हेजें स्वातंत्र्य आमी ते बायलेक दिवपाक जाय अशें दिसता. आनी दुसरें म्हाका ते म्युन्सिपॅलिटीनी पंचायतींनी बीन खूब ठराव घेतले गोंयान की विवस्त्र करचें न्हू मड्याक अशें म्हणून. पूण जाता अशें की तेजें इम्प्लिमेंटेशन जाता काय ना थंय सरणाचेर हें पळोवपी यंत्रणा ना. म्हाका दिसता अशें जर कळ्ळें की तेंच्यांनी विवस्त्र करून जाळें मडें म्हणून जाल्यार ताका पेनल्टी भरपाची आसपाक जाय. तेन्ना तो खरें जातलें. जावं कोण तरी पंच आसता आनी कोण रिप्रेझेंटेटीव आसता पंचायतीचे तेंच्यांनी तें पळप की ते तशें तिका जळयलें वचना अशें म्हणून. म्हणजे खंय तरी समाज प्रबोधनांतल्यान जेन्ना हे प्रश्न सुटावे जायना तेन्ना म्हाका दिसता सत्तेचो खंय तरी तेंको जाय पडटा. दोनूय गजाली जायच पडटा. दोन म्हणजे हांव परत सांगता तिनूय गजाली जाय पडटा. स्वता बायलेन आनी स्वता बायलेन म्हणजे एकटेन न्ही तिच्या घरचीं जीं आसा त्या घरच्यांनी घट्ट रावंक जाय. आमी आसा तुज्या पण आतां हो बदल जाता. हांवें खूब कडेन पळयला. हालींच कोविडान खुबशे जे आमचे लागींचे फ्रेंड्स आसा ते गेल्या आनी तांच्यो बायलो ज्यो आसा त्यो सहज म्हणजे पयलीं कश्यो वावरताल्यो मनान भावनेन मातशे डावन आसले तरी जे भायले जे कितें आसा न्ही ते पयलीं करताले तशीच करता. आनी तांची सगळी फॅमिली जे कुटुंब आसा तें वा तांचे इश्ट मंडळ आसा ते त्या बायले फाटल्यान घट्ट उबी रावता. म्हाका दिसता हें जावपाची गरज आसा. आनी हें जर जालें जाल्यारच समाज मुखार वतलो प्रगत जातलो. जशें आमी म्हणटात की बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी. म्हाका दिसता समाजान जर आमकां हो बदल पळोवपाक जाय जाल्यार आमी तशेंच वागपाक जाय त्या प्रमाणे. करता सारिका प्रत्येक बायलेन न्हू आपल्या बद्दल विचार करपाचोच पुणून आपल्या भुरग्या बद्दल विचार करा अशें हांव सदां म्हणटा की तुमी तुमच्या चेडवाक हे सगळे संस्कार करतना पळोवपाक शकतले काय ना हे प्रत्येक बापायन आनी आवयन विचार करपाची गरज आसा. जर तुमी आयज हें थांबयना जाल्यार फाल्यां तें आमच्या भुरग्यांक भोगचें पडटलें, आपल्या बायलेक भोगचें पडटलें. आपल्या फाटल्यान आपल्या बायलेची विटंबना जातली, आपल्या फाटल्यान जावं आपल्या फुड्यान आपल्या चेडवाची जावंक शकता, आपल्या लागींच्या भुरग्यांची जावंक शकता. अशा विचारान जर आमी आयज कामाक लागत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता जरी समाज बदलाचें हें गोगलगायेच्या हितूर जावं ते स्पिडीन जावं वेगान जावं गोगलगायेच्या पुणून तें जाता सातत्यान जाता. फक्त तिका आमी सगळीं एक्सेलरेट करपाक शकतात आनी तें करपाक जाय. म्हाका याद आसा हांव जेन्ना लग्न जाल्लें आनी हांवें म्हजें आडनांव बदलूंक नासलें. म्हाका दिसता एकूण अख्ख्या गोंयान त्या वेळार त्या वर्सा वा ते 5 वर्सांक 3 जाणां आशिल्लीं आमी जाणी आडनांव बदलूंक नाशिल्लें. पण आयज हांव पळयतां
सर्रास कोणाक लक्षान सुद्दां येना की आपल्यान आपलें नांव बदलूंक ना म्हणून आमकां खूब स्ट्रगल करची पडटाली. सो इट इज ओके, बदल हो घडटाच आनी सहज घडून वता. तुम्ही जेन्ना हे सगळे तुम्ही समाजा खातीर जेन्ना तुमी अशे बाबतींचेर वावुरतात तेन्ना तुमकां असो केन्ना विरोध जाल्लो आसा? हय तर पावलाचेर विरोध जाल्लो आसा. पूण हांव स्वताक सामकें नशिबान समजता, कारण जेन्ना म्हजें लग्न जावंक नाशिल्लें तेन्ना म्हज्या बरोबर इश्ट मंडळ इतलें आसलें जें म्हज्या बरोबर वांगडा आसतालें. लग्न जातक म्हाका म्हजो घोव, म्हज्या घरचीं सगळीं मेळ्ळीं. सो म्हाका कुशन कशें आसता न्ही तशें आसा. सो म्हाका तसो व्हडलो त्रास जालो ना आनी म्हजी वृत्तीच अशी की हांव असल्यो गजालीचे त्रास करून घेना. बट म्हाका आनी एक गजाल सांगचीची दिसता की आमी बायलेक सबळ करता म्हणटात, पण आमी दादल्याकूय सबळ बायलेक स्विकार करपाची तयारी करूंक जाय. आमी दादल्यांक सांगूंक जाय की जी बायल सबळ आसा तिका स्विकार करात. तें जायना आयज, आनी म्हणून बायल खंय तरी लडखडटा. म्हाकाय दिसता की बायलेन न्हू जें पटना जर तें आपूण वायट जाल्यार तें आपूण स्विकारपाची हें करपाक जाय की आपूण तें करची ना अशें म्हणून. आनी दुसरें म्हाका दिसता की आतां संघर्श हो करचोच पडटा, पुणून एक गोश्ट हांव सदां लक्षांत दवरतां की हांव जें कितें करतां तें बऱ्या खातीर करतां. जरी आतां ताका विरोध जालो तरी तेतूंतसून कोणाचेंच वायट जावपाचें ना, जालें जाल्यार बरेंच जातलें. आनी हो विचार तेन्ना जर सावित्रीबाई फुलेन करूंक नासलो जाल्यार आयज आमी करूंक पावची नासली अशें दिसता म्हाका. म्हणून आमी कितें करता तें बरें करता, कोणाचें वायटाचें करिना अशें म्हणून ह्या संघर्शाक तोंड दिवपाचीच दिवचोच पडटा आनी प्रत्येकान तो दिवचें अशें दिसता म्हाका, आनी बदल घडयत रावपाक जाय. अभिप्राय ह्या कार्यावळीन आज आमी विधवांचेर जावपी विडंबना थांबोवपाची गरज आसा हाचेर चर्चा केली. तशेंच गोंयांतूय सरकारान विधवा प्रथा थांबोवपा खातीर हो कायदो हाडपाची गरज आसा की ना हाचेरूय भासाभास केली. आमच्या ह्या चर्चेन आमच्या मानेस्तांनी वांटो घेतलो आनी आपले मौलादीक विचार तुमच्या मुखार हाडले. वेळान वेळ काडून ते हांगासर आयले तांकां लागून तांकां दिनवाज. परत मेळुया अभिप्रायच्या फुडल्या भागांत. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.